नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीक तुमकां येवकार. सद्याक लोकसभा वेंचणूक आनी लोकसभा वेंचणूक म्हणटकीर सद्याच्या हातूंत लोकसभेच्यो खबरो सोडून आनी खंयच्योच येतल्यो अशी कोण अपेक्षाय करनात आनी लोकांक आवडच्योय नात. आनी सद्याक जर पळयलो जाल्यार गोंयांत दक्षिण गोंयचे जे लोकसभा सीट आसा तो एक असो प्रश्न जाल्लो आसा की जिखतलो कोण. म्हणल्यार IPLाच्यो जश्यो मॅचीज आमचे राजस्थान रॉयल जिखतले काय मुंबय इंडियन्स जिखतले तशें सद्याक जालां हांगा की आमचो विर्यात जिखतलो काय पल्लवी धेंपे जिखतले अशें तरेन जाल्लें आसा. आनी ह्या हाजेर आमचे कडेन आज आयल्यात प्रभाकर बाब तिंबले सर. येवकार तुका. प्रभाकर तिंबलेची तुमकां सगळ्यांक वळख आसतली. प्रभाकर तिंबले हे एक राजकीय भाश्यकार. इलेक्शनाचे एनालिसीस करपाचे ते कितलेशेच वर्सां एनालिसीस करता आयल्यात. सर हाका लागून ह्या हाजेर हांव हे करता तुका एज अ एनालिटीक हे जर केलें जाल्यार सद्याचे सावथ गोंयाचें सिच्युएशन कशें दिसता? सावथ गोवाची जर कॅम्पेन पळयलें आनी आतांची जर आंकडेवारी जर पळयली म्हणल्यार वोटिंगाची कशी जातली अशी एक सुमार एक मेळटा आतां तो ताजो मुदार जातलो मागीर मुखारांनी. अशें दिसता की हे सावथ गोवा सीट हे काँग्रेसची सीट अशें मानतात चड अशे लोक. मदीं नरेंद्र सावयकर आयिल्ले बीजेपीचे पूण ह्या फाटी अशें आसा की जर तर काँग्रेस ही सावथ गोवा सीट तर रिटेन करपाक जाय तांकां साश्टीक खूब काम करपाक जाय. साश्टीक येतात 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी. ह्या 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी तांणी काम करपाक जाय. तांकां मतदान एटलिस्ट 1,15,000 पूण पडपाक जाय जिखतल जाल्यार. आनीक एक लीड तांकां साश्टीक एक 70,000 ते 75,000 मेळपाक जाय तर ते जिखपाक शकतात. कित्याक साश्टी भितर कितें जालां 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीज 8 कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय आसात ह्या फाटी मडगांव आनी फातोर्डा थंय म्हाका तर दिसता की बीजेपीक एक स्लेंडर लीड मेळटली. कमी मेळटली पूण लीड बीजेपीक मेळटली. फातोर्डा एक मेळत एक 2,000 मतांची आनी ताची डब्बल इज मडगांवां 4,000. फातोर्डा आनी मडगांव म्हळ्यार एक 6,000 लीड बीजेपीक मेळटली. सर फकत तुका पयलीं मातसो एक डिस्टर्ब करता. विजय सरदेसाय हो इंडी अलायन्साक सपोर्ट करता. विजय सरदेसाय फाटले 3 खेपेक विधानसभेक थंय जिखून आयिल्लो आसा. अशें आसतनाय बी फातोर्ड्याक बीजेपीक लीड मेळटलें अशें ना पूण ती व्हेरी स्लेंडर लीड. कित्याक ना हाजे पयलीं मेळ्ळ्या पूण ती कशी 900,000 हातूंक आशिल्ले. कित्याक विजय सरदेसाय 2,000-2,500 पावपाक शकता. विजय सरदेसाय ओपोजिशना बरोबर आसा काँग्रेसी बरोबर आसा. ही काँग्रेसीक एक प्लस बाजू नेगेटीव बाजूनी आनी ताका लागून एक हवो तयार जाता की काँग्रेसीचे आनी ओपोजिशन कंबायंड ओपोजिशन घट्ट आसा स्ट्रॉंग आसा म्हणून नाल्यार एक वीक इमेज वता आशिल्ली लोकां मदीं. पूण फातोर्डाचें मतदान पळय जाता तें ओपोजिशन मतदान जाता. कित्याक जर पूण विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीची मतां घट्ट मतां विजय सरदेसाय पडटात आनी विजय सरदेसाय म्हण ताका जे लोक अदरवायज बीजेपी मारताले ते ताका पडटात. दुसरे विजय सरदेसायाक ताजी कम्युनिटीची मत पडटात अदरवायज ते बीजेपीचे लोक. त्या खातीर हांव म्हणटा की ह्या फाटी पार्लमेंटरी इलेक्शनाक विजय सरदेसायची सगळीं मतां हाडपाक शकपाक ना पूण विजय सरदेसाय आसा म्हणून काँग्रेसीच्या बाजून खूब वोटींग जातलें. खूब वोटींग ते ना जाल्यार तें जायनाशिल्लें. आनी मडगांव कितली दिगंबर कामत हो सामको म्हणजे मडगांवां दिगंबर कामती शिवाय मडगांव ना अशें तरेचें सिच्युएशन. आनी ताका लागून दिगंबर कामत कितली लीड हाडून दिवपाक शकता? ना पळय दिगंबर कामतीची मतां पळय आसात ती थोडी ताजी मतां आसा स्वताची दिगंबर कामत म्हणून. पूण मडगांवकारांची जर वोटर सायकॉलॉजी जर पळयली तर अशें दिसता की लीड बीजेपीकच मेळटली. आनी ती एक ना म्हजे कोतान मॅक्झिमम 4,000 मतां. 4,000 मतां. पूण काँग्रेसीचे तर्फे खूब मतदान जातलें. 4,000 मत तो लीड हाडपाक शकतलो मडगांव. पूण आतां उरली कितें उरली 6 कॉन्स्टिट्युएन्सी. हे 6 कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव म्हणटलो ते इलास्टीक कॉन्स्टिट्युएन्सीज. म्हणल्यार काँग्रेसीन आपल्याक जाय तितलें लीड वाडोवपाक शकता ओडपाक शकता. ती म्हणल्यार वेळे बाणावले कुडतोरी आनी नुवें. सो हांगा चड मतदान काँग्रेसीन हाडचें पडटलें. ती इलास्टिसिटी ती फूल युटिलायज करची पडटली.
आणि दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी येतात साऊथ गोवा, दॅट इज कुंकळे आनी नावेली. हे दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी काँग्रेसीच्या उमेदवाराकच लीड मेळटली. पूण ती तातूंत चड वाड करपाक शकना बिकॉज दी कंपोजिशन पळयलें तर कॉन्स्टिट्युएन्सीचें चड वाड जावपाक ना, पूण लीड आसते हांकां आसतली. सर तुजे नावेली बद्दल हांव मानपाक शकता. नावेली तशी शॉर्ट ल्हान आकारान ल्हान कॉन्स्टिट्युएन्सी, कुंकळी म्हणटे व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी कुंकळी जर बाजार तो म्युनिसिपल एरिया सोडली जाल्यार बाकी कडेन आसता आमी चांदर, गिरदोली, इवन पारोडा, पाड्डे आसा, दे आर बेसिकली काँग्रेस डॉमिनेटेड, मीन्स काँग्रेस म्हणटा परस क्रिश्चन डॉमिनेटेड. करेक्ट. ओके ओके. सो अशें आसतनाय बी लीड मेळटली, पण इतली कमी मेळटली काय म्हणटा? कमी मेळटली म्हणना हांव, पूण ती तुका आनी वाडोवपाची स्कोप कमी आसा. ओके. एज कम्पेर्ड टू चड फोकस हे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी दवरपाक जाय. आमी मतदान वाडयतले जाल्यार आनी लीड काँग्रेसीन जर वाडोवपाक जाय तर हे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब स्ट्रेस दिवपाक जाय ऑन द वोटिंग डे. ओके. मोबिलायझेशन. दॅट्स व्हॉट आय फील. ही जाली आमची साश्टी म्हणटा तो एक सामको मुख्य दक्षिण गोंयचो भाग. ताजे फाटोफाट जर म्हत्वाचो जर भाग आसा जाल्यार मुरगांव 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी जातात, तातूंतली एक कुठ्ठाळी. सो मुरगांव तुका कुठ्ठाळे, मागीर दाबोली, मुरमुगांव आनी वास्को. हातूंत दिसता म्हाका कुठ्ठाळे तो अपक्ष उमेदवार पळय आसा तो रुलींग सायडीक आसा बीजेपी. तरी पूण म्हाका दिसता कुठ्ठाळेक स्लेंडर मार्जीन लीड काँग्रेसीक मेळटली. आनीक जागो म्हणटा तो दाबोले, कित्याक हो कॅप्टन विर्यातो दाबोलेचो. सो जेन्ना म्हजो उमेदवार आनी म्हजो खासदार म्हजो शेजार जावपाक शकता तर हांव बेश्टो दुसरे कडेन कित्याक वतलो. म्हणून देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जस्ट ए marginal lead in Daboli, whatever Marvin may be talking. And plus taka Jose Philip D'Souza hajo support asa. So he is having some vote bank. आणि आता आमी काँग्रेसीची लीड उलयता म्हणून सांगता हांव की काँग्रेसी लीड म्हजे कोतान 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात. 9 कॉन्स्टिट्युएन्सीक काँग्रेसीक लीड मेळपाची पॉसिबिलिटी चड आसा आनी 11 कॉन्स्टिट्युएन्सीक बीजेपीक लीड मेळपाची पॉसिबिलिटी आसा. सो ह्यो कुट्टाळी 7 आणि बाकीचे केपी 8 आनीक दाबोली नाल्यार कुडचडे. ओके. एनी वन ऑफ द 2 काँग्रेस विल गेट सम लीड. सो तेच परत आता साश्टी जालो, मुरगांव जालो, केपे तालुक्यात 2 येतात, एक केपे दुसरे कुडचडे. सो केपे इफ यू लुक एट द करंट सिट्युएशन म्हणल्यार कितें? करंट सिट्युएशन म्हणल्यार ती बीजेपीक मत खूब पडटलीच, पूण काँग्रेसीचो आमदार आसा. काँग्रेसीचे आमदार 5 कडेन आसात आनी बीजेपीचे आमदार 15 कडेन आसात. म्हणटकर केपे म्हणटा तें काँग्रेसीक ती लीड मेळटली अकॉर्डिंग टू मी एटलिस्ट ऑफ 3500. बीजेपीक मत खूब पडटली कित्याक बाबू कवळेकाराचो जो पळय बलून पळय वयर घाल्लो तो बलून सगळो फुटलो न्ही. म्हणटकर लोकय थंय मातशे दुखावलेले आसात. म्हणटकर आनीक आनी ही कॅन्डिडेट पळय आसा बाबू न्ही म्हाका आपूण नाटक करतलोच न्ही आपूण बीजेपी बरोबर आसा म्हणून, कित्याक बाकी सगळे खूब वेवसायीक इंट्रस्ट चड आसतात न्ही पॉलिटिशनाक. म्हणटकर तें जातलेंच, पूण जे लोक निमा कडेन मागीर दुखावल्या म्हणटकर कितें पूण एक चिमटो काडटलेच. सो आय फील दॅट केपे विल गिव ए लीड टू द काँग्रेस ऑफ अराउंड 3500. आनी तूं म्हणटा तशेंच की कुडचड्याचे सद्याक आतां बीजेपी भितरूच 2 ग्रूप आसात आनी तांचे भितर चडावड कितें? आपूण जर काम केल्यार ताका मेळटलें कितें आमचे क्रेडीट घेवन तो वतलो आनी तो म्हणटा आपणें काम करून जाल्यार क्रेडीट घेवन हो ग्रूप. पूण आय एम नॉट गॅरंटींग काँग्रेस लीड इन कुडचडे. आय फील आयदर इन कुडचडे ऑर इन दाबोली समवेर द काँग्रेस विल गेट ए लीड बिकॉज परिस्थिती तशी आय मीन बॅलन्स कशी आसा परिस्थिती. पण इफ यू लुक एट सावड्डे, सांगे, काणकोण, शिरोडा, पोंडा एंड मडकय, दॅट इज शुअर लीड फॉर द बीजेपी. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सावड्डे आसा तो सांगे आसतले. सांगे आसा. पूण हाजोर की काँग्रेसी मत पडपाना अशें न्ही, बट द लीड ऑफ बीजेपी विल बी क्वायट फेरली गुड. सर हे जर करता जाल्यार ह्यो तुगेले 11 तूं म्हणटा 9 आसतना की हे केले. सो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक बीजेपीक ऑन एन एवरेज 8,000 लीड मेळ्यारच काँग्रेसीक हे करपाक शकता. आनी इतले करून बसून जर जालें जाल्यार म्हजे कोतान
बीजेपीचो कॅन्डिडेट आता 10 ते 15 हजार जिखपाक शकता. हे 50,000 खंयचोय कॅन्डिडेट पळय जिखता तो 5 ते 7,500 मत जिखतो. ओके या हय अप टू 10,000. कित्याक सी बीजेपीची हवाय आसा आनी बीजेपी कडेन 15 आमदार आसात न्ही. सो प्रत्येक आमदार आपण कितें प्रूव करपाक सोदतलोच न्ही. सो हवा इज देर. सो whichever party wins, सारखी कळटलें only when the EVMs are counted. पूण 5,000 ते 7,500 भितर जिखपाचे कोण जिखता तो. सर एक आतां एक बीजेपी भितरल्यानूच आयिल्लो हो सूर हय की एक म्हणटात ते बीजेपी म्हणटात ही जी कोण दवरल्या ती आमची न्ही असो एक सूर आसा. एक दुसरे म्हणटे ती रावता पणजे काणकोण सारखे किंवा आमच्या सांग्या सारख्या लोकांक जर तिका मेळपाक जाय तिका मेळटलें कशें. ते म्हणटा की आपूण ताणें श्रीनिवास तेंपेन म्हणलें की आमी 2 ऑफिसां हांगा घालतले. आतां ऑफिसां घालून मागीर ते चलयतले सारकें चलयतले तोय प्रश्न आसा. सो हो एक प्रश्न आसा. हो एक प्रश्न आसा. आनी दुसरी हें दिसता की जे सामकें हार्डकोर किंवा आपूण जे पयलींचे म्हणटात ते मूळ बीजेपी आनी ही नवी आयिल्ली बीजेपी. सो ते मूळ बीजेपी म्हणटात की आमचेर हे कोण तर हाडून लादल्या. सो हो पॉयंट मारक पडचो ना बीजेपी. सुशांत, लेट अस बी फेअर टू बीजेपी कॅन्डिडेट पल्लवी देपो ऑल्सो. लेट्स बी फेअर टू हर ऑल्सो. बीजेपीची कॅन्डिडेटीक कसली बॅगेज ना. सारकें. पूण तसोच कॅप्टन विर्यातोकूय कसली बॅगेज ना. सो बोथ आर इक्वल ऑन दॅट. म्हणजे कोणाकय ताणें कसले आरोप करपाक ते शकनात. आतां विर्यातो जे संविधानाचे आरोप करतात ते बिनबुडाचे. ताका कांय बेज ना. कित्याक खरें म्हणटे कॉन्स्टिट्यूशन आनी संविधानाची हत्या करता म्हणटा बीजेपी. कळ्ळें म्हणटा या म्हणटकर एक देश एक वेंचणूक हे कॉन्स्टिट्यूशना बदल न्ही. आनी प्रत्येकाचो फ्रीडम ऑफ चॉयस एंड एक्सप्रेशन हाजेर आघात हाडप हे कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिटाचे अगेन्स्ट न्ही. आतां बीजेपीची कॅम्पेन पळय तूं बीजेपीची कॅम्पेन पळय तूं म्हाका पयलीं दिशिल्लें हें इलेक्शन गोंयचे देवळांचो एक बी महासंघ जाता आनी त्या महासंघाच्या अध्यक्षा खातीर इलेक्शन काय म्हणून कित्याक कॅन्डिडेट प्रत्येक देवळां वचपाक हय म्हणटकर हे आमच्या संविधानाचे स्पिरिटाक एथिक्सांक बसना. कळ्ळें. आनी निमा कडेन तांची उलटी कोणाचे करतात ते कॅप्टन विर्यातोचेर. संविधानाक तो मान दिन म्हणून एक्चुअली संविधानाक हे मान दिनात. एक देश एक भेस, एक देश एक भास, एक देश एक संस्कृताय हे कॉन्स्टिट्यूशनाक बसता ना न्ही. एनिवे सो लेट्स बिसाइड्स दॅट पॉयंट. नो आय वॉज ऑन पल्लवी देपोज क्रेडिट पॉयंट्स. एक इज तिका बॅगेज ना. दुसरें हाऊस ऑफ डेपोज इज नोन टू ऑल. ओके. But the candidate is not known to the masses. Candidate is known to the classes, not to the masses. Classes are few. What is a defective classes point? are few. तिसरो point is पल्लवी देपे म्हणटा ती समाजकारणाक ना आनी राजकारणाकय ना. आमी कितें म्हणटात ती डोनेशन दिता ती शिक्षणां आसा. म्हणजे शिक्षणां आसप डोनेशन दिवप म्हणल्यार समाजकारण न्ही. समाजकारण म्हणल्यार समाजाचे जे इश्यूज पळय जातात ते इश्यू बरोबर आपणे ठाम उबी रावप अशें हांवें केन्ना तरी पळयलें ना. सो दीज आर द नेगेटीव पॉयंट्स. पूण तूं म्हणटा सारकें. काल हांव सुळकर्णाक गेल्लो आनी रिवणच्यान पारडेच्यान परतो आयलो तेन्ना रिवण मातसो रावलो. एक 10-12 फॅमिली बेश्टे विजीट केल्यो. तांचें मत अशें आशिल्लें आमी बीजेपी पूण आमी दुखावल्यात. आमी कितें उश्काणो आमचो रोस काडप आनी मागीर आमकां शेवटून मारप. सो डंपींग द बीजेपी लॉयलिस्ट. नाल्यार बीजेपी भितर कोण नाशिल्ले तुका हे हाडपाक. आनी दुसरें आमी आमची उमेदवाराक आनी आमची मागीर खासदार जातकर मेळप कशें मेळप ऑल इज ए क्वेश्चन मार्क. सो आमी हे फावटी मातशें एक वेगळी तरेची चूल मांडटले अशें ते म्हणटाले. सो ते थोडे काँग्रेसीक येवपाक शकता. दॅट पॉसिबिलिटी इज देर. बट दॅट डज नॉट मीन बीजेपीक मत पडपा ना खूब म्हणून. बट दॅट पॉसिबिलिटी ऑफ लिकेज इज देर. डायल्युशन ऑफ द बीजेपी वोट विल बी देर. अजुनूय हे की तांचे भितर नवो ग्रुप आनी पन्नो ग्रुप हो संघर्श आसाच आनी ताका लागून हो ग्रुप चड घेतलो आनी हो हांव ग्रुपाचेर चड उलयना सुशांत. कित्याक जाण तूं काँग्रेसी भितर ग्रुप खूब आसात. काँग्रेसीक तारता ते लोक काँग्रेस जिखली जाय म्हणून काँग्रेसी काँग्रेसीक आमदार केन्नाय मतां हाडनात. लोक आपूण दितात.
ग्रुपाचेर हांव उलयना, ग्रुप सगळ्याक आसतात. कित्याक जेन्ना राजकारण म्हणलें तेन्ना एस्पिरेशन्स आयली. एस्पिरेशन्स म्हणजे सगळे असतात न्ही. म्हणजे आतां कोण आमदार आसतली कुडचड्यार नांव घेवप नाका आनी दुसऱ्याक आमदार जायन दिसतली म्हणजे तोय आपल्याक ना सगळे कडेन तशें आसतलें आसपाक जाय न्ही. सो एस्पिरेशन म्हणजे आसा ताकाच राजकारण म्हणटात न्ही. सर आनी एक आतां हे काल पयर आमची PMची हांगा सांकवाळी सामकी गडगंज म्हणटा तशी अशी जाली आनी सामको लोक इतलो आयिल्लो, सामको एन्थुजियास्टीक क्रावड आशिल्लो. हे आशिल्लो आतां 3 तारखेर अमित शहाची मिटींग जावपाचें आनी ऑन द कॉन्ट्ररी आमचे काँग्रेसीचेर अशें कोण ना. सो हाजो काय परिणाम जावचो ना. म्हाका दिसता की BJP इज नॉट कॉन्फिडंट ऑफ द विन म्हणून तांकां नॅशनल लिडर तांचे येवची पडटात. हाजो अर्थ असो न्ही की काँग्रेस इज कॉन्फिडंट ऑफ द विन असो अर्थ जायना ताचो. आनीक प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ए सुपर कॅम्पेनर. ताची रिथॉरीक पळय आसता, ताची उलोवप पळय आसता आनी शब्द फेक आनीक तो विचार मांडटा ते ताची सहमत हांव ना. पूण एज ए स्पीकर एज ए एंटरटेनर एज ए पॉलिटिकल एंटर इज व्हेरी गुड. कन्वर्ट जातलो काय ना ते अशें कित्याक येतात की लोकांक चार्ज दवरपाक. शिगम्याक म्हणटा तो धोलाचेर बडी पडली शिवाय शिगमो जायना पळय आनी धोलाचेर बडी तर बंद जाली नाचप बंद जाता. सो जेन्ना अमित शहा येता, नरेंद्र मोदी येता, बाकी नॅशनल लिडर येतात तेन्ना हो जोश उरता. सो त्या कारणाक आनी दुसरें कितें आसता इरोशन ऑफ द वोट जायना. ना जाल्यार एकाय थोडे फॅन्स सिटर असतात. अरे आमी तशी मत मारे रे तशें हांगे चड जालें ना. नरेंद्र मोदी येवन उलयतकच परत तूं चार्ज जाता. सो ते आपल्या वोटाचें इरोशन जावचें न्ही, आपल्या वोट इलास्टीक जावचो न्ही. इलास्टीक म्हळ्यार दुसरे कडेन वचप, इन इलास्टीक उरचो म्हणून ते हे सगळी स्ट्रॅटेजी आसता. आतां काँग्रेसीचे मनीस कितें येनात, काँग्रेसी मनीस येवपाक शकतात पूण एक लक्षांत दवरपाक जाय, वी शूड बी फेअर टू द काँग्रेस ऑल्सो. लेट्स बी फेअर टू द काँग्रेस की काँग्रेसी कडेन पयसो आटला. एक असली मिटींग अरेंज करप म्हणल्यार कोट्यांनी पयशे मोडप ते फक्त BJPकच परवडटा. कित्याक BJPची पयशांची गंग म्हणटा ती सामको ताजो हुंवार जाला, हुंवारच सद्या आनी काँग्रेसी पयसो आटला. सो ही लिमिटेशन्स येतातच न्ही. सो आपल्या शेंद्री पळोवन आमी पांय पसरपाचे त्या भशेन जाताच ना. पूण सर आनी एक सद्याक सद्याक आमचे वेंचणूक म्हणल्यार पयसो असो एक ट्रेंड जाल्लो आसा आनी पयशे वाटले जाल्यार निवडणूक जिखपाक शकतात अशे तरेचो एक हे आसा. सो ताजो फटको काँग्रेसीक बसना. सी अशें आसा, आतांचें राजकारण वेगळें आनी पयलीं राजकारण वेगळें. हांवें प्रकाश बाब वेळीपाचो एक मुलाखत वाचिल्ली तुमची पेपराची गोमंतकार आयिल्ली दिसता म्हाका. काय लोकमत म्हाका खबर आयिल्ली की आपल्या इलेक्शनाक आपल्या रावल तेन्ना खर्च सारको खरोच 10,000च आयिल्लो म्हण एक वेळा. आतां तें ना न्ही. आतां 10,000 लाखाची कोंत ना, आतां कोंत कोट्याचें. आतां इलेक्शन तर जिखपाक जाय तर पयशे मोडपाक जाय. पूण पयशे मोडलेच म्हूण तूं इलेक्शन जिखना. इलेक्शन जिखपाक तुका बाकीची आनी धमक जाय कळ्ळें. म्हणजे आतां पळय कॅन्डिडेट पळय ह्या BJPची ती आनी एडिशनल धमक पळय जाय ती मातशी कमी पडटा. ते BJPन जर तांकां जर महिलेक दिवपाक जाय आशिल्लें तर तांगेलेच कोणीची पावरफूल महिला जी रँक एंड फायल काम करता झगडटा दिल्ले तर आनी मातशें इल्लेशें तांकां सोंपें पडटा आशिल्लें. हें तांकां इल्लेशें कठीण. देस आय एम नॉट नेमिंग एनी पर्सन पूण तें मातशें कठीण वतलें तांकां आनी कठीण. पूण कित्याक पयसो म्हणटा मोडचोच पडटा पूण पयशे मोडले म्हूण तूं जिखतो असो ना. यू ऑल्सो रिक्वायर अदर थिंग्स न्ही. कॉपी करून कोण पास जायना एग्जामी पूण कॉपी करतात न्ही लोक. पूण बाकीचे शिक्षणूय आसता शिकपाकय जाय आनी कशें कॉपी करपाचें शिकपाक जाय. हांव एक सांपडपा जायना. हांव एक कॉपी करून पास जावपी हांव सांगपाक येता की पास जाता. पास म्हणल्यार तूं शिकल्यारय पास जाता, कॉपी करता तुका मातसो आनी मातसो कॉन्फिडन्स वाडटा. आपूण आमी शिवर पास जातलो म्हणून. पयशाची म्हळ्यार कॉपी करप म्हळ्यार ते पयशे तुजे काम करता. ऑयल डुप्लिकेटींग ऑयल म्हणल्यार तुगे स्कूटर सायकल गाडी बरी चलता. सर आनीक हे आतां आनीक सद्याक आमचो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट तो आमचो कारगिल वॉर आमचो वेटरन मागीर सामको एक्टिव्हिस्ट सगळी हे घेतला आमचे
कितें तें सगळे आमचे एनवायरमेंटल इश्यू घेवन झगडपी हे सगळे जरी असले तरी अजुनूय तो हिंदू एरियेक जितलो पॉप्युलर आसपाक जाय तितलो पॉप्युलर ना. आनी दुसरें म्हणटा ते काँग्रेसीचो उमेदवार सगळी आमची जे साश्टी किंवा हातूकच दिसता जे हिंदू एरियेक जशें दिसता तो म्हणल्यार दिसता ना असं न्ही पूण ज्या तरेन दिसपाक जाय आशिल्लो तसो ज्या तरेन पावपाक जाय तसो पावलो ना. म्हाका हे मताचेर हांव म्हणजे दुसरें मत ना. जितलो पावपाक जाय तितलो पावलो ना. काँग्रेसीची एक ऑर्गनायजेशना भितर विकनेस कितें जाण तूं बीजेपीची ऑर्गनायजेशन इज ऑयल्ड ऑर्गनायजेशन कळ्ळें. तांची खंयच्या मिटिंगे पळयलें तुवें देर इज लॉट ऑफ प्रेझन्स ऑफ विमेन आनी एसर्टीव विमेन एग्रेसीव विमेन हे काँग्रेसी हातूंत पळय दिसना. तशेंच काँग्रेसीचे ग्रास रूट्स टीम पळय आसा ती एक बरी एक टीम आसा सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीनी अशें म्हणून एक कॉन्फिडन्स येना पळय. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ताका तागे मुवमेंटाकय खूब रेस्ट्रिक्शन पडटा. पूण ताणें ताजो हात घेवन चड करून हिंदू बहुजन समाजा कडेन वचपाक जाय म्हणजे म्हाका. उरत्या दिसाक ताणें तें करचें कित्याक तेन्नाच तें एक लेवल प्लेइंग फील्ड जावचें ताका. लोकांक एक तर दिसता कमीत कमी हाका पळोवया तरी म्हणून कोण तो कोण विरियार फेर्नांडीस हाका पळोवया ना. तसो तितलो विरियर फेर्नांडीस अननोन असो न्ही जितली पल्लवी देपे इज अननोन. विरियातो फेर्नांडीस पूण खबर पूण आसा ताणें कॉन्ट्रोवर्सी पूण केला. कॉन्ट्रोवर्सी लागून तागे नांव पूण पावलो लोकां कडेन कळ्ळें. पूण लोकांक वचून मेळप लोकांची अपेक्षा आसा की आमी दुखावल्यात पूण तो पूण येवन आमकां एक हात दीत जाल्यार पळोवया रे. आनी हो हाताचो मनीस न्ही वचून मातसो हात दी रे बाबा कर उरते दिसा. सर आतां ही आमची आतां तुका हो सारको निमाणो प्रश्न येता. आतां ही सगळी आमी चर्चा केली एज अ कॉमन वोटर म्हणना ह्या पार्टीचो त्या पार्टीचो तुका दिसता सावथ गोवा कोण जिखता? सी सांगपाकूच स्टार्ट तेच कंडिशन काँग्रेस जिखता दिसता. वारो आसा ना वारो आसा म्हणल्यार सांजची पावतकीर दिसता काँग्रेस जिखतली सकाळ उठ्ठकीर दिसता बीजेपी जिखतली. द बॅलन्स इज स्टील टेक ऑन बोथ सायड्स बिकॉज सी बीजेपीची कितें जाल्यार पासून हवा आसा आनी बीजेपी सामकी पटायत ती हवा तयार करपाक. आतां मोदीची गॅरंटी पळय तूं गॅरंटी लोकां मरे पावनाका पूण गॅरंटी सगळ्याक दिसता. तुमच्या पेपरान दिसता टीव्हीचेर दिसता न्ही पेट्रोल पंपार दिसता वत ती गॅरंटी दिसता. तुका दिसता गॅरंटी पावली म्हणून लोकांक. सो ते सगळें पळयतकच दिसता अरे मातशें कमी पडटा काय म्हणटा हय बीजेपी जिखता म्हण. पूण सांजवळ भर मागीर विचार करत दिसता ना म्हाका दिसता सावथ गोवा काँग्रेस जिखता म्हण. सो इट इज ए डायसी गेम आय डोंट वॉन्ट टू कमीट एनीथिंग. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. सर एक हे दिसता की पयलीं म्हणटाले की बीजेपी 50,000 जिखता हे जिखता ते जिखता काँग्रेसीक कांयच ना अशी स्थिती ना. सद्याक एटलिस्ट इन सावथ गोवा ही आमी म्हणपाक जाय काटेकी टक्कर. सो आतां हे एकच तूं म्हणलें हे आतां फुडले 4 दीस फुडले जे 6 तारीख बसून आपलो टेम्पो काँग्रेस कितलो वाडयता आनी बीजेपी कितलो वाडयता हाजेरच सगळे निमाणे कडेन लास्ट हे सिच्युएशन आसतलें. ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयता. आसता तूं आयलो थँक्स आनीक तुजे शेअर्स तुगे मतां सगळ्या कडेन शेअर केली. ह्या सर आतां ही जालें एक आमी सावथ गोवा केला तशेंच आमी एक नॉर्थ गोवा करया. ओके शुअर. ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.